उत्तर गोंयान वेचणुकेचे ड्युटीर घाल्ले बालरथाचे ड्रायव्हर आणि क्लिनरांच्या हातार अजून दमडी पडिल्ली ना। फाटल्या वेचणुकेतय तांकां ड्युटीर फक्त जेवण दिल्ले, पगार नाशिल्लो। परतून बोल्सा रिती उरत ह्या भयान 50 जाणांनी म्हापशेचे मामलेदाराक जाप विचारली। मामलेदारान मात तांकां पगार मेळटलो म्हूण उतर दिल्ले ना। वेचणुकेच्या पगारा भायर तांचो नित्याचो 2 म्हयन्याचो पगारय पडिल्लो ना। बालरथावेले ड्रायव्हर आणि क्लिनरांचे दीस सध्या बरे नात। इलेक्शनाक खंय तांची बरीच करड भायर सरली। उत्तर गोंयान वेचणुकेची ड्युटीर घाल्ले बालरथाचे ड्रायव्हर क्लिनरांक एक दमडी मेळूंक ना। हे पयलीं तांकां वेचणूक ड्युटीर घाल्ले तेन्ना अशेच पयशे दिवंक नाशिल्ले, फक्त जेवण मेळटाले। हे फावट तरी 4 पयशे हातार पडचे म्हूण 50 ड्रायव्हर क्लिनरांनी मेळून म्हापशा मामलेदाराक बुधवारा घेराव घालून जाप विचारली। तांकां खंय नित्याचोय पगार मेळिल्लो ना। गेल्या पयलीं तेन्ना इलेक्शन ड्युटी आसली, आमी थंय रात दीस काडलेले कितें आनी आमकां तेन्ना कळोंक ना तेंच्यांनी काय दिता म्हूण सांगले पयशे, खाली जेवण दिले आनी काय दिवंक ना आमकां कितें तें आमकां कळोंक जाय की ती दिता कितें ना तें आमकां कळोंक जाय। मामलेदारान सांगलें कितें आमकां सोमारा आतां हे फावटीचे पळय ते सोमारा यो म्हूण सांगलां आमकां की आपूण शुवर म्हणिना म्हणटा तो आपूण मेळटले कितें म्हणून आनी ते आमकां तेंच कळोंक जाय न्हू कितें आमकां मेळटलें कितें ना तें आमकां पयलीं कळोंक जाय न्हू। मामलेदारान तांकां कामाचो पगार मेळटलो म्हूण उतर दिल्लें ना। सोमारा यो म्हूण सांगल्यात इतलेंच। दिवचलचे बालरथावेले ड्रायव्हर क्लिनरांचेय तेच जाला। तांचे हातार वेचणुकेचे दिसांचे फक्त 500 रुपया पडल्यात। ते भायर 2 म्हयन्यांचो नित्याचो पगार दिल्लो ना। तांकांय सध्या कोण वाली ना। आनी आतां जेन्ना जें काम जालें तें आमकां आमचो फक्त 500 रुपया दिवन व्हॅल्यू करून 4 दिसाचो पगार म्हणून आमकां हें काम करून घेता। पण जेवणाक पयशे नासल्या कारणान ना इलाज म्हणून आमकां निमाणे ते तेंचे पयशे घेवचे पडले 500 रुपया। आनी तेंची रिलीव आमी ऑर्डर घेतल्या कारणान आमकां आतां ते सांगता की उरलेले आमी तुमकां 350 रुपया पगार दिवपाक म्हणटा, वयले ते आमकां 150 रुपया तुमी रिटर्न करा अशें म्हणून आमकां ते डायरेक्ट स्टेटमेंट करून सांगता ओरली। तेन्ना हो सामको आमचेर एक तरेचो अत्याचार, कित्याक जाल्यार आमकां पयलीं 2 म्हयन्याचो पगार गव्हर्मेंट दिना आनी तितून आतां आमकां हे सफर करचें पडटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काणकोणचो आमदार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकारान उदका पुरवण खात्याच्या काणकोणांतल्या कारभाराचेर खर टिका केल्या। खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कामांत ताळतंत्र नाशिल्ल्यान लोकांक सारकें उदक मेळना म्हूण तवडकार तिडकलो। काणकोण धरणांत उदक भरला, मात मस्तीमळ वाठारांत फाटले कितलेशेच दीस लोकांक उदक मेळना। काणकोण वाठारांत लोकांक आतांच सारकें उदक मेळना। थळाव्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळोन तांचेर फोग काडलो। प्रॉब्लेम म्हळ्यार मस्तीमळार उदकच येना। उदक येना म्हळ्यार रातचें उदक सोडटाय, रातचें 1, 2, 3 उदक येवप आनी मागीर तें उदक वयता। सकाळी 8 म्हळ्यार उदकच उरना। 15 दीस जाले प्रॉब्लेम हो चालूच आसा। दुसरें म्हणटा कितें तरी तेंचे कडेन ते कितें मोटर रिपेर केल्या सारकी ना, टाकी सारकी बंद ना, तें करून लोकांक उदक पावोवपा जाय। अडेच जालो उदक नासलें आमगे थिंगा, आमगे बायलांक खूब त्रास जालो। आमी सकाळची 3 वचप आनी दनपारची 12 पर्यंत बसून पावताले, पूण 2 कळशांनी उदक हाडप म्हूण पूर्ण उदक आमकां थिंगच्यान हाडूंक पडटालें। काणकोणा उदक भरपूर आसा। उदका पुरवण खात्याच्या कामाचेर हांव मातूय समाधानी ना अशें काणकोणचे आमदार आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकार म्हणटा। उदकाचो जो सोर्स आसा तो काणकोणाक पूर्ण सफिशियंट आसा अशे तरेचो सोर्स आसा। आनी प्रॉब्लेम जो आसा गेल्या अनेक वर्सां जे लायनी बदलली ना, कनेक्शनां वाडली, वॉटर सप्लायच्या डिपार्टमेंटाची जी यंत्रणा आसा ती खंय तरी कमी पडटा अशे तरेचें आमच्या लक्षांत येतालें। हांव स्वताक मान्य करतां की बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाक की वॉटर सप्लायचें जें आमचें उदक दिवपाचें काम आसा तें वेवस्थीत चलना हें मान्य करता। त्यामुळे हाय लेवल एक मिटींग घेवन हे सगळ्या डायरेक्शन दिवन की फुडल्या येणाऱ्या काळामध्ये एक वेवस्थीत जावचें त्या हिशोबान प्रयत्न करपाची आज मिटींग। काणकोणच्यान प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। गिरी वाठारांतल्या पाशकॉल बेकरीक तांच्याच एका सोयऱ्यान मंगळारा राती उजो लायलो। उज्यान बेकरी आनी एक मोटार लासून काबार जाली। ह्या उज्याक लागून सुमार 10 लाखांचे लुकसाण जाले अशें बेकरीचे धनी मानियलिना मिरांडा सांगता। गिरी वाठारांतल्या एका बेकरेक तांच्याच सोयऱ्यान उजो लायिल्ल्यान बेकरी लासून काबार जाली। आमी कंप्लेंट दिल्लें, राती येयलो, रातची 12, 11:30 सुमार येयलो आनी गाडयेन तेणें उजो घातलो। आमकां ती खबर ना, आमी भितरी आसाय, आमी भायर सरोंक नाय म्हळ्यार आमचे माना हांवें तेंच्यान पयलें ताका उजो घात तेन्ना ते भितर भिवून भितर रावले, ते भायर सरोंक नाय। जाय तो वयता गाडी अशी माता, आमी ओगी रावलीं भिवून। आमकां दिसलें ते देर फोटा, घर फोटा, कितें फोटो दिसलो। हांव भायर सरोना, पळोवपाक गेल्यार ते गाडये उजो लायलो तेणें, आवाज येता गाडयेचो।
मागीर गाडी काबार जावप मेरेन रावलो तो सगळे काबार जाले. म्हाका दिसता एक 50 लाखां आसतलें. 50 लाखां सासमांचें आसलें तेणी दिले मुखार. म्हाज्या भुरग्यांचें, घोवाचें, म्हाजें, सगळीं भुरग्यांचें, सगळ्यांचें. उजो लावपी मनीस सदांच येवन धमक्यो दितालो. पुलिशेंत कागाळ करूनय पुलिसांनी कांयच करूंक ना अशें एका सोयऱ्यान सांगलें. त्या कॉन पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. पुलिसेन सांगलें आतां आमी एक्शन घेताय म्हणटा म्हणल्यार तेणी कांय करूं ना. Police have arrested one person in this case, जयस्वाल मिरांडा म्हणून. ताका अरेस्ट केला. तिणें कंप्लेंट केल्या की तिची वेगनाराक उजो लायलो आनी वेगनाराक उजो पेटून सायडीकच्या घराक लागलो. बेकरी आहा थंय आनी तिका 25 लाखांचो समज लॉस जालो. म्हापशेच्यान प्रुडंटा खातीर चंद्रशेखर सावंत. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.